नमस्कार माझ्या मोगाळ इश्टानो, हांव प्रणाली आणि तुमच्या सगळ्यांचे आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया एकदम सादो आणि सोपो असो हो चिकन पुलाव। तर यो सुरवात करया। तर हांवें हांगा 400 ग्रॅम चिकन घेतला। हे चिकन हांवें बरें धुवन साफ करून घेतला। आतां हाका आमी मॅरिनेशन करून घेवया। तातूंत घालता 1 चमचो मीठ, हांगा तुमी तुमच्या चवी प्रमाणे घातल्यार जाता। अर्दो चमचो घालता हळदीचो पिठो, 1 चमचो घालता आले लसणाची पेस्ट, अर्दो लिंबू असो पिळून घेवया आनी आमकां हें बरें वेवस्थीत मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें बरें सगळें लावन घेवपाक जाय आनी 15 ते 20 मिनटां खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय। ताजे उपरांत एका कायलीन थोडें तेल गरम करून घेवया आनी तातूंत हे खडे मसाले भाजून घेवपाक जाय। हांवें हांगा 3 तिकी पाल्याची पानां घेतल्या, 4 ते 5 वेलची, 7 ते 8 लवंगां, 1 चक्रफूल, 4 ते 5 मिरयाचे कण्ण आनी 3 कुडके तिकी घेतल्या। हे आमी बरें भाजून घेवपाक जाय। हे बरेपैकी भाजले म्हणटकीर तांचो वासूय बरो येता आनी पुलाव खावपाकूय खूब रुचीक लागता। तातूंत 1 मोठो कांदो बारीक चिरून घेतला तो घालून घेवया। 1 मोठो चमचो आले लसणाची पेस्ट घालून घेता आनी हे आमकां बरें तळसून घेवपाक जाय। बरें गोल्डन ब्रावन जायसर फ्राय करून घेवपाक जाय। तें जालें म्हणटकीर तातूंत 2 मोठो टमाट बारीक चिरून घेतला तोय घालून घेवया आनी होय आमकां बरो फ्राय करून घेवपाक जाय। बरो सॉफ्ट जायसर फ्राय करून घेवपाक जाय। मागीर तातूंत अर्दो चमचो हळदीचो पिठो, 1 चमचो मिरसांगेचो पिठो, 1 चमचो गरम मसाला, 1 चमचो चिकन मसाला, 1 चमचो मॅगी मॅजीक मसाला आनी इल्लें मीठ घालून मिक्स करून घेवपाक जाय। तातूंत मागीर आमी मॅरिनेट करपाक दवरलेलें चिकन सवका अशें घालून घेवया आनी तेंय एकदां अशें बरें धवळून घेवया, बरें अशें मिक्स करून घेवया। तातूंत मागीर इल्लेशें उदक घालून घेवपाक जाय, हांगा चड वापरप ना आनी ताचेर धाकणें धापून हे 10 मिनटां आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। आनी हें पळया आमचें चिकन बरें शिजलां आनी ताचें तें उदकूय बरें सुटलां। आतां तातूंत आमी बासमती तांदूळ घालून घेवया। हांवें हांगा 1.5 माप बासमती तांदूळ उदकान भिजत दवरिल्ले, ताचें उदक काडून घेतलां आनी हे तांदूळ आमी तातूंत घालून घेवया। जितले तांदूळ तुमी घालता ताच्या डब्बलीन उदक घालपाक जाय। सो हांव हांगा 3 माप उदक घालून घेता। मागीर हे बरें धवळून घेवपाक जाय आनी तातूंत चवी पुरतें मीठ आनी बारीक चिरलेली ओली कोथमीर घालून घेवया आनी हें आमकां परत एकदां बरें धवळून घेवपाक जाय आनी ताचेर धाकणें धापून हे 15 ते 20 मिनटां खातीर शिजोवन घेवपाक जाय। आनी हो पळया तुमचो रुचीक चिकन पुलाव खावपाक तयार जाल्लो आसा। ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात। आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आणि मजा करा। धन्यवाद।